जुवारीनगर वास्कोत कोविड दुयेंती मेळ्ळ्यार सुमार म्हयनो पुराय जाला। कोविड दुयेंती मेळिल्ल्यान पुराय वाठार सील केला। थळाव्या लोकांक भायर सरपाचेरूय बंदी घाल्या। मात म्हयनो पुराय जालो तरी भलायकी खातें थळाव्या लोकांची कोविड चांचणी करिना आनी थंय रावपी लोकांक पुलीस भायरूय सरपाक दिनात म्हूण जुवारी नगरांत रावपी लोक चाळवल्यात। एक तर चांचणी करात नाजाल्यार लोकांक कामाक वचपाक दियात अशी मागणी करीत हे लोक मंगळारा दीस रस्त्यार आयिल्ले। पंच येयलो 3 वाजेपर्यंत हांगा आसलेले। मागीर मॅडमीक सांगले मॅडम तेणे आमकां सांगितले मॅडम 4 पावतली। 4 जाले 7 5 6 जाले आमी हांगाच आसा। कितें करपाचें आमी? सोसायटीन धान्य कितले दिता? 5 किलो 8 किलो दिता। तितलेच खावपाचे आनी कोणी आणून दिले तितलेच खावपाचे आनी बसपाचे। आमकां फॅमिली ना। टेस्टिंग केला तुमची? टेस्टिंग काय ना, ज्यांका सर्दी आसा जोर आसा तांणी जावन वचून हे करपाचे। टेस्टिंग जावंक ना। जेवण खाण मेळटा? आमच्या घरात असते तितलेच आम्ही खाता आणि काय ना। कम्प्लीटली लॉकडाउन का 1 मंथ का हो गया। 1 मंथ में ना ही वो लोग टेस्टिंग किया ना ही कुछ किया। अभी कुछ बोलेगा तो टेस्टिंग का बात उठाएगा और टेस्टिंग बोल के लोग वाइड करते जाएगा सब कुछ। 1 मंथ में अगर कोई पॉलिटिशियन आके हमको राशन दिया है 5 किलो चावल और 2 किलो दाल दिया है, छोटे छोटे बच्चे क्या खाएंगे? घर वाला ओनर रेंट छोड़ेगा। एक एवरेज घर का 3 से 4 हज़ार का रेंट रहता है। घर वाला छोड़ेगा? वो बात नहीं छोड़ेगा ना। पॉलिटिशियन एक आ रहा है मुंह देखने को, कुछ नहीं, मरने तो यहाँ का लोग, किसी को कुछ नहीं पड़ा है। वोट बैंक बिरला इज फॉर वोट बैंक एंड नथिंग एल्स। कोणाक पॉझिटिव्ह हा तेका टेस्ट करा आणि कोणाक आहा न्हू तेका शिफ्ट करा खंय आणि उरले लोक आसा न्हू तेंका फ्री करा। तेंका कामा वचपा दिना। कामा गेल्या चुकोन बी गेल्या तेंका थंय घेयना। आमचे एकूच हा कोणा हा ते टेस्ट कर। टेस्टिंग अजून जायल ना। जाता हांगा शाळेकडे कोण वचपाचे ते वचपाचे, घरा येऊन कोण टेस्ट करू ना। आमचे हेच आसा की टेस्टिंग करा, लॉकडाऊन ओपन करा। अशें मरपाकूच पावले आमी। 1 म्हयनो जालो राशन ना। दिला आमकां राशन 15 दिसांनी एक फावटी दिला। 2 पीठ कितें पीठ दिला, 2 किलो पीठ आणि कितें दिला धाकटे तितलेच। 1 म्हयन्यान आमी 5 जाण आसा घरान। कशें खाताले? आमची मागणी आसा तुम्ही एक तरी आमकां लॉकडाऊन काढा, आमी कमवून खाताले। आमचे पांय आसा हात आसा सगळे आसा। थळावी आमदार तांच्यो मागण्यो आयकुपाक येतली म्हूण पुराय दीस लोक रस्त्यार वाट पळयताले। मात निमणे मेरेन ती आयलीच ना। थळावी पंच वांगडी लिपिल्ल्यान हे लोक खूबच चाळवले। लोग बोला था कि जुलाई 28 को निकालेगा। आज 28 है, ये निकालना मांगता है ना। ये किस लिए लगा के बैठा? हम लोग इतना लोग भूख से मर रहे हैं कितना दिनों से। न खाना नहीं न पानी नहीं। दुकान खोल के रखता है। हमारे पास पैसा है तो जाके दुकान में कुछ खरीदे, कुछ पैसा नहीं। सब बैंक बंद है, ATM बंद है, सगळं बंद है। हम क्या करने का बोलो सर? और वो सतीश आया हमारे साथ, उधर रुक के फोन किया, मैडम को कराओ। अभी तक सतीश का पता नहीं, भाग गया हम लोग को छोड़ के। और वो कविता रंगापा वो लोग भी पंच है ना हमारा डेप्यूटी, वो लोग यहाँ आना मांगता है ना। बोला तो वो लोग बोलते हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। ये कौन सा बात हुआ? हम लोग को कुछ मालूम नहीं। हम लोग का छोटे बच्चा लोग है, घर का लोन है, हम लोग कैसे चुकाने का? इतना प्रॉब्लम लेके बैठना। ये सब डाल के क्या फायदा है सर? सब जगह में हुआ है ना कोरोना, तो सब जगह में डालना चाहिए। वो जुआरी कंपनी से हुआ ना, कंपनी बंद करना चाहिए। बाकी जो 10,000 8,000 कमाते हैं उन लोगों को बंद करके घर में बिठाया है। और 40,000 जो कमाते हैं उनको गांव पे जुआरी में जाने के लिए छोड़ते हैं। त्यांनी सांगले की जे मातानी बायलेक आपयता आम्ही 4 त्यांनी सांगले आणि मातानी बायलेन ताका सांगले कशे आम्ही 2 येवची ना, पण त्यांनी आम्ही हांगा बसला ते मातानी बायलेक सांगो ना आणि तिका फाले 11 आपयला ये म्हणून सांगला आणि तो आमका आता कॅट मारून फोन स्विच ऑफ करून दवरला। हे आमका लॉकडाऊन करपाचे। सतीश पडवळकर इलेक्शनच्या टायमाला आमच्या घरोघरी येऊन त्यांनी इलेक्शन वोटिंग घाला म्हणून सांगले। आता आम्ही इतली लोक असा रस्त्यावर राहिले, त्यांनी मातानी बायले काही सांगू ना। आम्ही रस्त्यावर बसला आणि मातानी बायले की सांगले तुम्ही बसला राहिले आपल्या काय लागणार, उपाशी मेले सुद्धा काय लागणार असे सांगलेले आहे। एकच मागणी MLA येऊन हिंगा तोंड दाखोवपाचे आणि लोकांचे पळोवपाचे, लोकांचे किती त्रास आसा तो आणि त्यांनी वचपाचे। अगर ती येईना जाल्यार हेजी फुड्यान तेणी जुवारी नगरा पांय दवरपाचो ना। 7 नंबर पंचांक काय पळोवंक ना, 8 नंबर पंचांक काय पळोवंक ना, 9 नंबर पंचांक काय पळोवंक ना। 3 वॉर्डांतले कोणी काय पळोवंक ना। एकडा कोणाला कोरोना जालो तो आपण सायडीना, 9 नंबराचो 8 नंबर पंच कोरोना जालो तो सायडीना आणि भितर आम्ही पब्लीक नाचतात। तेका त्रास पळयतलो कोण? आता वयता तुम्ही सोडून हे करता ती येवपा जाय आणि ती येना जाल्यार आम्ही कितें डिसायड करतले कितें करपाचें ते सगळी पब्लीक बसून डिसायड करतले। ती येना जाल्यार आणि हेजी फुडें येना जाल्यार सगळ्या पब्लिकाच्या थ्रू हांव सांगता ती आमची MLA आयच्यान न्ही।
ना घायलो टेस्टिंग ना रेशन ना लोकांक जाल्यार तूं गव्हर्मेंट पास म्हणटा फेल म्हणटा सांग तूं हांव कितें म्हणटा कंटेनमेंट झोन केलो न्हू टेस्टिंग मास टेस्टिंग करया न्हू हांव म्हणटा गव्हर्मेंटाको फेसिलिटी ना किट नाय जुवारीन थायरोकेरा अपॉयंट केले आपणें 200-300 लोकांक टेस्टिंग केलें ते भाशेन हे गांवचे एमएलएन आमी कोर्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या रिक्वेस्ट करून आतां जुवारी कितू इंडस्ट्रीज आहाय कोणाकूय अंडर CSR ते कितें स्पॉन्सर कोत्ताय ते किट स्पॉन्सर कोत्ताय डॉक्टर स्पॉन्सर कोत्ताय जाल्यार तें कोण करून जाता तें कांय इनिशिएटीव ना CMाक डिस्क अरे तूं एमएलए गांवची तूं लीड घे आनी तूं जुवारी सांग उरलो कंपनी सांग मातशें आमकां हेल्प कोरय म्हण टायमार पेंडेमिका टायमार कोण करपाना सगळे विलिंगली कोत्ता ते इवन रेशन पावना प्रायवेट कंपनीज जाय कोणा तेंको पूण रेशन स्पॉन्सर करपा जाय लोक भुकेन मत थिंगा बेरेस्तारा दीस थळावी आमदार साल्ढानान सरकारी अधिकाऱ्या सयत थंय वचून लोकांक सजमायले तशेंच त्या वाठारांतले उद्देग चालूच दवरिल्ल्यान तिडकूय उक्तायल्ली उद्देग चालू दवरिल्ल्यान लोक भायर वचपाक सोदतात देखून जुवारी नगरांतले उद्देग कांय दिसां खातीर बंद दवरपाची मागणी केल्या Let me inform all of you, I was not the authority to declare this area as a containment zone. I am not in the committee. There is a very definite government committee to handle this issue and no MLA is supposed to interfere. Okay? Now, however, given the fact that people are agitated, we have told the people that we are going to meet with the committee members, put their problems before the committee and to see whether a solution can be found. The source of infection began in the industry. Okay, I know the industry is doing the testing and all that, but at the same time, the workers are going on working. So I would request the industry to close down at least for a few days to break this chain of contagion. It has to be done. Otherwise, I don't know what will be the future. कंटेनमेंट कार्डचो हो तेजें सोल्युशन न्ही जे आमी फेसिलिटीज तांकां प्रोवायड करपाचे आसा हांव सांगूं शकता की आमी ऑलरेडी हांगा फेर प्रायस शॉप जे आसा ते अलाव केल्ले आसा फेर प्रायस शॉपांनी जवळपास 1800 फॅमिलींक राशन दिल्लें आसा तेजो आमचे कडेन रेकॉर्डूय आसा त्याच प्रमाणे आमी प्रत्येक फॅमिलीक किट दिला प्रत्येक किटान जे कितें एसेन्शियल आसा जशें की वेजिटेबल्स आटा रवा तेल शुगर टी जे कितें आसा ते पॅकेट्स करून आमी एकदां तांकां दिल्लीं आसा आनी 15-20 दीस तशें जाले काय तेजे उपरांत ती आमी रेप्लेनिशूय करतले म्हणजे त्या प्रमाणे आमी परत दितले सेकंड रावंडूय करतले सो त्या प्रमाणे जे कितें बेसीक एसेन्शियल्स आसा ते आमी ऑलरेडी तांकां प्रोवायड केल्ले आसा ते शिवाय टॉयलेटीचो प्रॉब्लेम आशिल्लो आमी एक नवीन टॉयलेट सुद्दां हांगा बांदून दिल्ली आसा जी सुलभ शौचालय आनी एक न्यू आमी ओपन केल्लें आसा टू स्टॉप द ओपन डिफिकेशन ऑल्सो त्या प्रमाणे बेसीक ज्यो फेसिलिटी कितें आसा दॅट वी आर वर्किंग ऑन एंड वी आर डेफिनेटली ऑल अवर ऑफिसर्स आर प्रोवायडींग